कामाक वचोन पूण देवाचेर विश्वास दवरून सुखाचो रस्तो दिसोन मनशाच्या ह्या जिवितांत सुख दुख आसता एका वेळार दुख आसल्यार दुसऱ्या वेळार सुख आसता सुख दुख आसतना जिवितांत तूं बरो जियेता आमचो देव बाप स्वर्गांत आनी हें सगळें पळयता आमचो देव बाप स्वर्गांत आनी हें सगळें पळयता कळ्ळें मनशाच्या जिवितांत सुखाचे आनी दुखाचे वारे मारतात मनशाचें जिवीत सुखाच्या आनी दुखाच्या पायण्यान दोलता हे आयज म्हाका थावे जालें सीमा जे आदले दीस गेल्यात तांचेरूच हांव नियाळ करतालो कशें आमी त्या तुफानाक फुडो केलो आनी आतां आमी कितली खुशाल आसात आमी त्या अडपण्याक फुडो करूंक नासलो जाल्यार वो त्या दुखाच्या वेळार आमी दोगांनी एकामेकाक सांगत दिवंक ना जाल्यार आयज आमी सुखाच्या पायण्यात दोलची नासली आनी सूख पूण ताचें पळोवंक पावली नासली गुड मॉर्निंग बाय आयज कितें तूं सकाळी सकाळी फुडें कसल्यो खबरो मारतात तुमकां आनी कांय काम ना कितें बाय तू तो जाणाच आसतले तुजे मामीक कितले उलोवंक जाय ते ना गो बाय तेडी बेसीस फोकाळा बद्दा तुजी आमी चिंताली आमचे आदले जिवीत कशें आसलें पळय तें आनी आतां आमी कितली खुशाल आसात पळय तें मामी डॅडी तुमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले जायत्या तुफानात तुमकां फुडो करचो पडलो पूण तुमी सदांच एकामेकाच्या सांगाताक रावून त्या तुफानाक फुडो केलो बाय ती सगळी खबर बरी आसा म्हाका एक सांग तुका आयज हॉलिडे न्हय होय डॅडी जाल्यार नवे कपडे घालून खंय वताय डॅडी हांव म्हज्या फ्रेंडागेर वयता फ्रेंडागेर आनी कित्याक बाय मामी म्हाका कसलें तरी काम आसलें सीमा ताका कसले तरी काम आसा खंय वचोन दी ताका बरें बाय बरे भाशेन वच आनी बेगीनूच घरा यो चड लेट करिनाका बरें डॅडी मामी बरें बाय सेरी टायम पळयला कशी आसात तुमी आसात बरी आमी बरी आसा तूं कशें आसा हांव आसा बरें म्हाका एक सांग आयज आनी हॉलिडे न्हू होय आयज ताका हॉलिडे तर ते आयज नेसोन बापूय गेला कित्याच्या घरा गेला हांव कितें विचारता म्हूण रागार जायनाका आतां रागार कित्याक जावंक जाय तूं आमची शेजार मुगो विचार कितें विचारूंक सोदताय ते सिरील तुका तुजे तुवेचेर कितलो विश्वास आसा म्हाका म्हजे तुवेचेर जायतो विश्वास आसा पूण वेलिका तूं अशें कित्याक विचारता आयज विश्वासात कोण केन्ना विश्वासघात करीत तें सांगोंक जायना पूण म्हजी तूं म्हाका केन्नाच विश्वासघात करची ना कारण म्हजी तूं भांगराच्या देण्यान बोललेली आनी हांवें ताका जायती बरी नीट शिकयल्या जेन्ना घरां भितर कितें घुसता वो पिड्यार जाता तेन्ना भायल्या लोकांक पयलो वागता जेन्ना घरांतली मनशां वायट रस्तो धरतात तेन्ना भायल्या लोकांक पयलें गोमता उबेता हांव कितें जालें आनी मोगीच रावन कितें चिंता सीमा जे मेलिडा कितें सांगून गेला ताचेरूच हांव नियाळ करतालो अरे सोडून दी ताची खबर जायतो लोक आसा बरे गराबेचेर आपलो दोळो दवरता आनी तांचे मदीं फूट घालता आयज जायते गराब्यांनी मूग आनी गिकूड आमकां कित्याक दिसना आयज जायते गराबे तुटलेले आमकां कित्याक दिसता फकत असल्या मनशाक लागून बारीकशी पासून चूक जाली जाल्यार ती व्हडली चूक जाली म्हणून ती बोड मारतात पूण सीमा म्हाका भिरांत दिसता आमची दूख कसले वायट रस्त्यार पावत म्हणून आमी आमची दुयी बरी देखीन वाडयला आनी म्हाका विश्वास आसा मोची तूं असली वायट पावल केन्नाच मारची ना म्हणून कितें करूं हांव म्हज्या मामी देणीची एकली सापूरबायेची तूं आनी ती म्हाका खंयसरूच एकल्या कुस्तारूंक भियेतात कितल्या दिसांनी तुका पयले जाल्यार दुसरा तुजोच उगडास येता जेवूंक गेल्यार जेवण वचना न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडना खरेंच म्हाका पळयना जाल्यार तुका अशें घडटा इतलो मोसो मोग करता तर तूं म्हणजे हांव तुजो कालचांतार मोग आनी हांवूय तुजो कालसांतान मोग करता
ती आमकां खासा दिवंक चार जावंक दिनात जाल्यार मागीर आमकां दोगांयचो कसलो तरी उपाय दिवचो पडटलो. काय उपाय आनी कसलो दोगांनी पळोवन वचून काय जाय. गुड आयडिया आमी तशेंच करुया उपरांत म्हजी मामी डॅडी आमकां एक्सेप्ट करतलीच काजा जाती काय जियेची ना म्हूण हांवें जियेली. होय आनी कसलेय तुफाना वो आडकोडी येयत जाल्यार आमची ही मोगाची दोरी केन्नाच तुटावंक दिवची न्हय जीत हांव आमची मोगाची दोरी केन्नाच सुटोवंक दिवचो ना. म्हजेर विश्वास कर. चल रिकी आतां हांव वेता जीत आमी आतांच मेळटा तूंच आसा इतलें तूंय येताय तूं. म्हजी मामी डॅडी म्हाका रावलेली तूं आतां म्हाका केन्ना मेळटली. आतां बेगीन मेळची ना आनी आमची खबर म्हजी मामी डॅडी गमली जाल्यार तांकां गमो दी. आमी एकामेकाचो मोग केला आनी मोग कोता ती कोणाकच दिना. रिकी हांव कोणाकूच भियेना पूण हांव आतां म्हजी कॉलेज करता आतां तूं मातसो राव वेळ आयलो म्हणटोच आमी दोगांय वचोन म्हजी मामी डॅडीक सांगया ओके चल आतां हांव वेता 2 दिसां उपरांत आमी मेळची ओके बाय हॉलिडे आनी गोल्या मातशी पाहिजे पोलीस जाल्या कसं फोन हा हॅलो हेलो हाँ ये रेलवे स्टेशन ना बाय पुलिस स्टेशन सॉरी या मागतेसल रेल्वे स्टेशन मॅडम सदाय पुलिस हॅलो हेलो ओ ये पुलिस स्टेशन ओय ओय बाय पुलिस स्टेशन सॉरी या मागतेसल रेल्वे स्टेशन आणि मग आणि सदाय हॅलो अरे रस्ता दा सूर्या कासाच्या वॉलकडे तू कोणाची हातात तू सांगल्या कोण आहे पोलीस स्टेशन म्हणून सांगा तू हा शट अप आउट सर लेता साहेब सर फाईन सावय दी मुझे बाय पहिला दिस केसलो फोनवतीचो झालोय रे एक्चुअली सांगपा म्हणा आमगेलो ऑल साइड ना तो लिबी राहा हे पोलीस स्टेशन आज मोको एकल्याकडे दिन गेलो आहा तो केस येता तो बरो येयल्या पुरो नाजाल्यार येईन आल्या उदी बरो नहीं ये आणि स्वतः टिकून आज मिसा आली होती तीन पाठ किती सांगत आहे तू पाठ सांग काय नाही मग ऐकू आणि तू लाग माते भाषे तुझे रेप झाल दिस ना तू इंग रेप येईल दिसत पहिल्या सांगत आहे पोलीस स्टेशनाचे आहे जाणे हे वाईट बरे सांगू शकता म्हणजे हा आपण जाल झाला दुरू मेळपा गाव तुका किती त्या तू माग सांग कळलं का नो बिजले ना काही पाय चालू आहे आता किती
तिचा त्या साहेब माहिती तो साहेब इंटरेस्ट घेतो नाचत जाल्यार ना उगरात जाल्यार दोन्ही भार बोलू नका म्हणजे तुगेले नाव लायला माझे नाव लायला फर्नांडीस. नाव फर्नांडीस बाईचं नाव चांडा चांडो फर्नांडीस. कोण केस केस नाव काय बाईचं नाव जा बिकोण काय बसेल मम्मी सर? सोने ठिकणा वटाडे सगळे तेच सेक्स एक्सपायर्ड. तू हलवला अगं तू मेल हो फिमेल ते सांगू तूच पाहून घ्या नी सर. किती गो तूच पाहून घ्या नी. ते जो पाम पुलिस झाले का आपल्याला काम नाही ना फिमेल तो फिमेल बरे एक सांगू डेट ऑफ बर्थ म्हणजे अगं बाय म्हणजे तू केदो झालो डेट ऑफ बर्थ 19 सप्टेंबर 1994. ओके 1994 ओके प्लेस ऑफ बर्थ म्हणजे अगं बाय म्हणजे तू मुळी झालो प्लेस ऑफ बर्थ होममेड. तारा लागीच चालू. होममेड ब्रेकिटा टेंडल्या लोणची म्हणून काय बरं मग एक सांगू ही रेप तुझी केव्हा झाली चाली सुमार 4 वर्सां. घराचे पोट राहताले बेस्तूच सादेच्या 5:30 वाजता बायडा पास्तालीचे गळटा. बढिया जाबा तू किती गाडी अरे तू तिचा आधी ना नुसत्या बाजारायला पोलीस स्टेशन मध्ये जाईल तू पुलिस स्टेशनचे भाव आम्ही त्या पोलीस नारी का आता पुलिस हा. बाको एमएमसी ट्रका ड्रायव्हर दिसलो. सांभाळलो या पहिल्या सांभाळतो का ए वाणी कोण रे? कोण रे ते हा ते की तुझी माय आवड वाकडा जिद्दी अशी तो साथ घोड्या भाषेन बरे. अरे तू तो रिची देव दिसवला ते बितो सोन्यात ते तो माग बोल दाबोर खाताय तो रांगणार ए जागी असता का सोल्या होला मला मेंशन आउट आणि गुटका हायला ए तुला बशाला ते तू बोल रहा टँक पॉइंट क्लियर बता नाही गेलो सोड ना टँक मध्ये ना गावा ते सगळ्यावर सोड तुझी आता रेप केलो तो भुरग्या तू तोंड फेसकट उघडा असा तुझ्या तो चोपा कोणा भाषेत होता कोणा भाषेत होतो अगो कोणा भाषेत होतो सांगतो अजय भाषेन. अगं तू आणि मागचे ग आमके ते हे नागो चॉईस नको तू करू आपण होई आणि सर तू दिसत तुम्ही दिसता ओट्रा टायरा चोट्रा मोठा दोनोबा जातो रागू तू एवढे एवढे लॉरी पोती मारलो आहे गाव एकटा साहेब तुझे किती आणि हे ग्राउंडाच्या हेळो गेल्या रे कासार जाण बसवलो. काय ना पण दोन बियर मारा दिवस तू माझे आता तू वास गेला जाता आहे तुझ्या मुरेन गेला साहेब तरी तो चोईन घेतो मारे अबे हे घोड्या घोडामध्ये कोण सारखे सर मुगे कॅश बरई केसोली बियाराची ना रे सर एडमरे मुगे सुण्या पेटे आणि कोण दोला हा बाप पोलीस झाले ते तुमच्या सुन्या पेट्या सोडून झाले का आमक हे ना किती म्हणायला रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ओय हे किती सुन्या पेट्या अरे सर की जातो एमके मरे एमके सुन्यापेठ आणि आमको एक फुलका पेटालो गेल ते आयत्र एमके सुन्यापेठ एला आणि आमके फुलका पेट आगे हुचा पळून गेलो. ओय कारवार होदावा तिने पळून गेलो हे होता गेलो ओय केस गेलो आणि 3 दिवसांनी त्या घरा पाठ सोडा हा ओय सारखे कासार झालो हा मुकली माता ओकार काटा हा बरे पासार जायना सर हा होय माणसता प्रेग्नेंट पिकिते असतले ओय त्याला मग राग गेलो त्या रागात आहे त्याने सुन्यापेठा किडनॅप केलो. तेगे आता सुन्या पेट्या किडनॅप कोण दोला वय बरे आता तू तेगेलो सुन्या पेटो सुटो जाल्या तेणे तुका कित केलो जाय माका बदला घेवपाचो माका बाजाबाद करपाचें माझा बात कितको माझा बात म्हणजे आता
आमगे पेट्यान आमगे गोलगा पेट्या 3 दीस पळून घेऊन गेलो नो आता माणसा येते मुझी बारको 3 दीस पळून गेलो रे आता माहिती गेले ना अरे 3 दिवस बरे होय अशी आवाज करताय बरं चला गो तुम मरे दादूल म्हणे तेसला तुम्ही तेसलेच दादे मी त्यासले घाल मी त्यासल्याची तुका दादू मनीस मला किती खबर हा ग और खबर हा किती किती दादूल मनीस मुंचे मरे डब्ल्यू विकरा प्रूफ कोणा बाई ओय क्या रे आपण ते भाषी बुपारी आपण इंडियन म्हणून आमच्या रेस्पेक्ट ना पोलीस आहो दोन त्या करोला हॅपी बर्थडे आतोय काढू हा इसको नातोय काढ रे इसको ना तो ओ डब्ल्यू आणि अतोय जाना डब्ल्यू विकरा रॉंग दादूल मुनीस मुंचे डब्ल्यू इकरा नो पण दादूल मुनीस मुंचे डब्ल्यू 100 इकरा कितना नो प्रूफ करणार बाई एस कर रे कोटी झालो डब्ल्यू कोचय आणि एक निघालो एक मिनिट तो तूच ओजी तू अजूनही घरा पावक ना खंय गेली काय सिरियल किती झाले सीमा बाय सकाळी सांगून गेलेले फ्रेंडाच्या संगात कॉलेजीत वेता म्हणून अजूनही घरा येऊक ना अरे बेसस होय करा किती झालं येते ते पण माका हुस्को झाला ताजो सांग डॅडी सॉरी म्हाका मातसो वेळ जालो काना येवंक. बाय वेळ म्हणटा तो तुका चड महत्वाचो जरी तो तू वेळा प्रमाणे चलो ना जाल्यार हो वेळ तुका फाटी घालतलो बाय आणि तू फाटी चुकतले देखून वेळा प्रमाणे चलोक शिक डॅडी हांवें सॉरी म्हटला न्हय अरे आज एक दीस लेट आयलो जाल्यार कितें जालें आणि पहिल्या ताणे तुका सॉरी म्हटलं आता कितें ताका खोडकार देवाचेर विश्वास दवरल्यार खुशाल आसतलो देवाच्या पावलांनी चलल्यार फुडें पावतलो तूच मागताय की बुजबुजल्यार वाटी उरतलो मोगान एक वटांची येल्यार मोग मारतलो आमचो सुखाचो काजार जावंक सोदता तो चेडो खंय आसा बाय सांग की आता ते हांवें विचारला ते सांग न्ही बाय डॅडी म्हजो न्हवरो ना पूण डॅडी जरी तर हांवें न्हवरो केलो जाल्यार तूं कितें करतलो असलो वेळ केन्नाच पावचो ना आनी पावलो जाल्यार म्हाका तुजेर विश्वास आसा चल ते जिंक्या चल बेगीनूच या पोटाक सारकी भूक लागल्या चेडवाक माता जाळू म्हाका आसतो तुमच्या वाऱ्यार कसो हांव उठ्ठा दिसता मोजे मोजे जाता
काढू म्हाका नाचतो तुमच्या साऱ्यांचो सवा उठता दिसता जाव मोठे मोठे जाता घरात मोठे चोरू म्हाका चेडू म्हाका वायट जाता ताका मोठे शिकयल्याशिवाय केन्नाच रावना हाय रिकी कसो आसाय तू जाणे जेन्ना तू मोजे सांगायचा आसता तेन्ना हांव खूब हुशार आसता आनी तू ना तेन्ना हांव विसरू जाणा रे दिशा तू म्हजो कालसांतल्यान भोग करता म्हणून आनी हांवूय तुजो कालसांतल्यान भोग करता आनी काय सांग तुका प्रॉमिस करता हांव तुका केन्नाच सोडची ना हांवूय तुका प्रॉमिस करता हांव सदांच तुज्या सांगात आयलो सदांच तुजो तुका केन्नाच हांव विसरून रावपाक दिवचो रिकी तुवें म्हाका बोनस वचत सांगलें न्ही हाडूंक हांवें हाडलें चेर म्हाकाय पयशे दिवपाक बरें दिसना कितले दिसतना म्हज्या कामाचें करता आनी तूच म्हाका पयशे दिता पूण फुडक्या नशिबाक म्हज्या कामाचेंच जाय हो सांगा तुवें सगळें आमकांच लागून करता न्हय एक ना एक दीस तुजे कामाचे शिरूच जातले आतां घे हे पयशे थँक्यू चेर एकूच पावटी म्हजें कामाचें जाता उपरांत मामे डॅडी लागीं हांव उलयतां आनी तो दीस बेगीनूच येयल्यार पुरो म्हणून हांव देवा लागीं मागतलें चेर आयज तूं घरा कितें सांगून आयला म्हाका मेळपाक सदांच कितें ना कितें सांगून येतात आयज म्हज्या बेस्ट फ्रेंडाचो बर्थडे आनी म्हाका घरा येवंक वेळ जातलो म्हजो हुस्को करी नाकात म्हणून सांगला वाव ही तर कुशालकाची खबर तशें तर एकदम बरें जालें चेर आयज तूं घरा लागीं लेट पावतलें म्हूण पयलींच सांगलें म्हज्या एक फ्रेंडाचें फ्लॅट आसा आमी त्या फ्लॅटान या न्हय ना म्हाका भिरांत दिसता आगो बिबाची कोसलीच करून ना हांव आसा न्हय या आनी रोकडीच परत येवची हांगासर ओपन प्लेसी मेवले परत समजीस त्या फ्लॅटान या बरें या तर आमी ओ चेर कितें करता गो त्या चेड्या सांगाता कांयच ना तो म्हजो फ्रेंड ओय तो तुजो फ्रेंड हय खरेंच तो म्हजो फ्रेंड म्हाका सगळी खबर आसा तो तुजो नवरो म्हणून हांव तुजे मामी डॅडीक कांयच सांगचें ना म्हजे मम्मी डॅडीक कांयच सांगू नाका म्हाका तांची भिरांत दिसता हांव आसतना तूं कित्याक भियेता आगो तुमी आतां लायफ एन्जॉय करिना जाल्यार केन्ना करतली तुमी आतां खंय वेताली म्हज्या एक फ्रेंडाचें फ्लॅट आसा आमी त्या फ्लॅटान वचून थोडोसो भेट सांगता वचा तुमी वचा आनी खूब एन्जॉय जायात हांव ही खबर कोणाकूच सांगचें ना कोणाकूच सांगची ना न्हय हांव आसतना तूं कांयच भियेनाका चलत तुमी वचात शी बरें जालें सर तूं म्हाका कामे ते जालें आयज कोण माजोर ना जालें ना रे सर आमगे घरात चोर जाल रे सर चोर जाली आवय तेच प्रॉब्लेम वयत थिंग तेच प्रॉब्लेम कळ्ळें तुका न्हू वयत थिंग चोर चोर जाले दीस उजवाडा मुगो घर चोताय दीस उजवाडा घर चोताय चोर चोर जाले चोर चोर जाले म्हण मुगो अमेरिकान मेशीन काडा चोरां धरपाचें मेशीन काडा चोरां धरपाचें पयल्या दिसा मुगो मेशनान 80 चोरां धरले 80 चोरां हा होयच हय मागीर अमेरिकान मेशीन काडले चोय रोखडे चायनान काडले चोरां धरपा मेशीन पयल्या दिसा मेशनान 60 चोरां धरले 60 चोरां हा होयच होय मागीर त्याक चोय रोखडे जापानान काडले चोरां धरपा मेशीन पयल्या दिसा मेशनान 40 चोरां धरले 40 चोरां हे सगळे चोर आमगे इंडिया नगेर आले रे सर चा आमगे इंडियन रावता आमगे इंडियनूय मेशीन काडले चोरां धरपाचे पयल्या दिसा रेशनान कितू चोरां दर सर पयल्या दिसा चोरां मेशीन उचलयले आनी चोर मेटाई आमगे इंडिया त्याच केसो चोर यो यो किदा रे अरे सर म्हागे 5 जण बायलान माल बरे सारको बायलगडो रे तू 5 जण बायलान मार पुरा कितको जाले तू अरे सर तू खबर हा हांव पयलो सर आमी हिंदी फ्लॅगाचो भितुरलो मोग करता पयलो सर हे फ्लॅगा सारको पिस्तो होय, फ्लॅग म्हणल्यार होय. होय दाखलो आसतो तो दाखलो आसतो तो कितें धाकटो हा, ते दिसता. तसो आमगे हिंदी फ्लॅगाचो जाय तो मोग करता होय. म्हाका आमगे हिंदी फ्लॅग खंयच भितायलो दिसती पड जाल्यार होय. आपण फ्लॅगा सॅल्यूट करता आय लव माय कंट्री म्हणटा आनी फ्लॅगा इसो किस घेता पयलीचो सवय पयलीचो आनी आयज इंडिपेंडन्स डे होय सारकें आयज इंडिपेंडन्स डे आतां तिणी येता मरे म्हाका एक जोडवान इंडियेचो फ्लॅग भितायलो दिसती
पडो एक चुडवात इंडियेचो फ्लॅग पिकायलो तो हांवें चोयलो मागीर हांवें मागीर सदांचे भाशेन फ्लॅग एसको सॅल्यूट केलें आय लव माय कंट्री म्हणत आनी फ्लॅग एसको किस केलो हय इतले कामां म्हाका मालो फ्लॅगा किस गेल म्हणटूक ते चुडव बायलां मला वय. पांचय बायलां भितर उडयता काय वय. रोकडा भितर उडयता वय. आनी फ्लॅगा किस गेल्या माताई माताई. सगळ्यांक किस घेवपा जाय फ्लॅगा आनी को? आमगे कंट्री ती आनी को? इंडिया वय. एसो माताई माताई. पांचय जाणां भितर उडयता वय. मातशें एक सांग आतां एक चुडवान इंडियेचो फ्लॅग पितायलो आलोलो वय. तेच किस गेल म्हणटूक मला मला. बरं म्हाका एक सांगू त्या चोडवान इंडियेचो फ्लॅग खंय पितायलो आसलो आपल्या वोटाचे पितायलो ग्रीन व्हाईट ऑरेंज व्हाईट ग्रीन जाय ते बाय पप्पल बार म्हणून आपल्या ग्रीन सगळा ग्रीन आता ओट्साची वोट काढे अरे रस्त्याला आयज इंडिपेंडन्स डे म्हणटा चोडवान बरो फ्लॅग पितायलो लोंटाचे तू कित काय म्हणटा तेच किस घेता तू मारपाचो न्हू तुझ्या हातान मोड काडपा तुका मात दोन म्हणला ते मी केन्ना काडला? तेका किसिंग कोण तेका हाड गेलो न्हू येतो त्या भायलाने म्हाका टायम काड बरोच मारलो काय काडपा तू कितें मारू त्याच वेळेला काढ रे अरे हांव जे तू मारपाचोच हा राव रे चोड कोणते ना चढ वांचल नाही हा? फकत त्या फ्लॅगूच रेस वयला हातो आणि सोमतो एकटेक केलो आणि ओटाचे चोयना हा हा ओके चढ वाच चुप्पा पाल नाव सर माझी मर्यादा पाळली सर माझी मर्यादा पाळली तुगे मोर्या जाणी उलोली ती 4 वर्स फाटी कोणी बाळवली गो सर आडे पळय कितें केला ते कितें जालें? इंडिपेंडन्स डे म्हणून हय. हांवें म्हज्या हॉटाचेर इंडियाचे फ्लॅग पिताले मागीर पळय आडे कितें केला ते लुटी लुटी तेच किस केलेलो कितें रावटी अरे घोड्या किस गेलो सर हांव ताचेर केस हांव ते ओट कोणते भाशेन तुया रे बाबा ओट माता जोर पिका पेता तेचे सोने केस होता केस केल्या भितर पडलो सो मोइन ते खूब भितर उतो माशा कॉम्प्रोमाइज करया मगो तर ताका सांग म्हज्या लागीं काय जावना वाचाय आणि इंडिपेंडन्स डे फ्लोईड काढे आगे म्हजे गोरखानी कितें चिंता आमची चुकी सेंचुरी आमकां लिपयता म्हणून या दिसांनी ताचो स्वभाव म्हाका वेगळोच कसो दिसता म्हाका जाल्यार म्हजे तुवेचेर विश्वास आसा जरी तो तुका ताचेर विश्वास ना जाल्यार तूच ताचे लायक उलोय आनी पळय कांयच ना बाय बाय बेसन चुकी बाय बाय सांग बाय सांग न्ही बाय तुका अकस्मात ओंकार कशी आयली बाय मामी सांग बाय हांव प्रेग्नंट आसा ही सगळी खबर फोट म्हणून सांग बोल बाय ही खबर कोण बोलता का सत्य पोट दुई आणि तुझ्या चेडवाचो नवरो आसा हेवूय सत तुझे चेडू एका चेड्याक मेवप गार्डनाक वताले आणि ताच्या सांगाता वेळ तरी कसो वताले डॅडी तो रिकी हांव ताच्या कॉल्सांतून मूग करता आनी तोय कसो कॉल्सांतून मूग करता आनी ताणें म्हाका प्रॉमिस केला आनी तो म्हाका केन्ना सोडचो ना म्हणून शी 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 के दिवळी लॉस आगवान असतानाच प्रेग्नेंट शी बाय रोडो नाका बाय तुझी मामी देडी तुझ्या सांगाता कसा माझी कांयच गरज ना बाय बाय जरी तो तुजो नवरो असलो ना जाल्यार तुवें आमकां पयलीं कित्याक सांगूंक ना बाय डॅडी म्हाका तुमची भिरांत दिसताली पूण एकूच फावट तरी सांगचें असलें न्ही बाय शी के दिवळी लॉस आताच्या भुरग्यांक रीत आणि देख म्हणटा ती ना घराचे नाव पीठ तयार केले आपल्या मामी डॅडीचे नाव पीठ तयार करून उडयले शी 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 हांवें एक पोट पातो काडले म्हाका माफ करात बाय रडो नाका आमी तुका
म्हाका एक सांग, तो चेडो तुजे लायकाचो जावंक तयार आसा न्हय बाय? होय तो खरोच तुजो मोग कोत्ता न्हय? होय डॅडी बाय आतांच वच आनी ते चेड्याक आमच्या घरा लागीं घेवन ये. आमी ताचे लागीं उलोवन तुका काजार कोत्तात बाय. होय बाय, त्या चेड्याक हांवें आपयला म्हणून सांग. मी पावलो काय रिकी आज कितलो वेळ जालो. जाणा रिकी, आमच्या मोगाची खबर म्हजी मामी देडी कोंबली आणि ती तयार आसात म्हाका तुजी लागीं काजार आमची सोपलेली स्वप्नाच उरत म्हणून आम्ही भियेताली. पूण आयज आमची स्वप्नां पुरी जावंक पावतात. आमची स्वप्नां पुरी जावंक पावतात रिकी. म्हाका दिसता आमी आमची स्वप्नाच दवरू. कित्याक आमची स्वप्नां पुरी जाल्ली तुका नाकात? होय म्हाका नाका आमची स्वप्नां पुरी जालेली आणि म्हाका कशी ना तुज्या लायकी काजार जावपाक. तू हे कितें उलयता तें फोन करून सांग रिकी. रिकी प्लीज तशें करी नाका रिकी, प्लीज रिकी. हा फोन केलो तातकी आणि दोदेरो आय बघा तुकाच तर जाय त्या चेडवा फुडें रे. रिकी, हांव तुज्या भुरग्याची आवय जावची आसा. रिकी प्लीज हो सगळो लोक जाणा हांव तुज्या मोगान आसलें म्हूण रिकी. प्लीज रिकी तशें करी नाका. सगळे चेडवा म्हाका तुजीच म्हणटा. सपोजा सगळे चेडवा लायकी काजार जालो जाल्यार बरें तर हांव येता बाय. राव रिकी, माझे जीवित असेच सारतलो. चेडवा लागी दूड मागतलो, ताका हांगा दिसोन घेवन भोंवतो, उपरांत ताका सोडून दितलो. एसोले तवनाशी भुरगे जे दुसऱ्याले चेडवाले जिवीत पिड्यार कोताय. एसोले चेडे केन्ना बरो भोगतले, दुसरे शिराब लागून मोतले, दोडले शिराब लागून मोतले. सांगा पिंगा ऑन द स्पॉट मेलो ऍक्सिडेंट जालो. दोडे बोर जाले. आजा 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 वयता मागचे लिपोन वयता. आख्या पुलीस स्टेशना भायर एनजीओ येयले. एनजीओ आख्खे एनजीओ आनी कितली मिडिया येयलो आहा. तू भितो घाल म्हणटा सर मी मिस्टेक ना रे तेतो सर. एक मिस्टेक ना रे हांगा तू आनी कितें आवसाड उलयत मोकोडे. हा मिस्टेक ना. तू कितें काय म्हणटा एक ग्राउंडाचेर 15 बायलो मिटींग कोताल्यो. म्हणजे आपणाक कितें उलयताली 15 बायलो. हो कितें काय म्हणटा गाड घेवन येयला आनी 15 बायलां वयल्यान गेला. मिस्टेक ना गेले मिस्टेक ना गेले. अरे सर आता आमच्या कार गेले बरे फास्ट वयतालो. अकस्मात बरे काराचे ब्रेक फेल झाले. ब्रेक फेल झाले आणि हात बरे मुखार बरे एक सायडीन तो 15 भायर बरे मिटींग कोताल्यो. आणि त्या सायडीन बरे 2 जण सुण्या उडवली. सुणी होय आता तू म्हाका सांग आता कितें करपाचें. अरे हांवच्या तू त्या सुण्या कोणा घाल रे. होय तू बायला आहे तेच कित्याक गेल रे. सर तेच दिले आता बायला कोणा घालपाना पूण ती 2 जण सुण्याचो तेंका कोणा घातो म्हणजे होय सर आपले आमगे कार घेन तेंका 2 जण सुण्याचो तेंका कोणा घालो वयतालो. वयता मरे ती सुण मरे हांव फास्ट येता चोय भिवन बायला आहे तिणी धांवली. मागीर सुण्या हाडले हांवूय धांवलो. सुण्या आनी बायला सगळ्या कोणा गेली. गोंय म्हूण केस इस्किरे पाहा रे बाबा. खंय वराय रे पत्र्या कामाक. आता कितें आवट जालोय जाल्यार आता माशपूर कोणा रे सुण्या कोणा घालून तुझ्या बायलांकूय कोणा घाला. सुण्या की सुण्या केसो गरो जाली बायला तिणी वचोंक आनी तें धाडलें हांवूय गेलो मागीर. मागीर आतां सुण्याचे केस करूया. आवटा मरे ती सगळ्या बरो सोड. हांव वयता होय चोय बार जात्री मागीर कांय ना. आय बेश वेनीचे बेगीन यो कामां कोरानी. ओके चल तुगे मिस्टेक हा. आज सुण्या केसो गरो जाल्ली बायला तिणी वचोंक. एक्चुअली मिस्टेक सुण्याची पूण सुण्याची कोण गुन्या कोता आमची गुन्या कोता रोखडीच. आवय ओचो येलो एकाच रोप येलो एकाच. तुझ्या दोन सगळ्यांनी उलय नादूर लोकांचे बस कर. चाय एकूच आता जमणी माता पयलीं मुगो तू दुसऱ्या घरा बी फूट घाता न्हू ते पयलीं बंद कर. म्हाका एक सांगो हे भाशेन केल्यार तू कितें मेळटा. म्हज्या जिवाक कुशाल काय बघता. आयक तू तरी संवसारा मनशा बिना न्हू जाल्यार देव मुगो वयर रावन सगळे चयता त्या देवा तरी बिये. हांव तुका सांगता ही तुगे खुशाल काय मुगो फकत 2 दिसांची. तुका तरी तुगे जिवितांत सदांच खुशाल रावपा जाय न्हू जाल्यार जात जाल्यार मुगो हे वायट जिवीत सोडली आनी बरें जिवीत जिये. जात जाल्यार बरी बादर दी. बरचे वता पाव आनी चोय तू तुगे जिवितांत कितू खुशाल
खुशाल असता ते आणि तू की सांगेल आणू त्या उदराचे नियाळ कर आणि चोय आनीक आनीक पातो आदारी नाका हांव वायट जिवीची येताले लोकांचे घरा पाड घालताले ताचे मोदे दुस्फोट घालताले हाचो कोपरो ताका आणि ताचो कोपरो हाका सांगून ताचे मोदे सोगणी घालताले काल हांव कुमसार जाला आणि हे वायट जिवीची येताले ते हांवें सोडून दिला म्हाका माफ कर त्या दिसा तू आणि रिकी म्हाका गार्डनात मेवलेली तेन्ना हांवें तुका आडावून बरें कितें तें सांगलेलें जाल्यार आयज तुजे सवय अशें जावंक पावचें नासलें वेल्यान हांवेनूच तुका फोर्स केलोलो रिकी सांगाताक वच म्हणून म्हाका माफ करचें म्हाका माफ कर हांवें रिकीचो कालसार कन्मोग केलो पूण ताणें म्हाका फटयलें हांव ताच्या भुरग्याची आवय जावची आसा समाज म्हाका कितें म्हणटलो ना हांव ह्या संवसाराची येची ना म्हाका नाका ह्या संवसाराची येवपाक नाकाचे तू जीव दिवून तुजो आत्मो देवचाराच्या हातान घालता तू रिकीचो काळ सांगतान मोग करताले आणि तो तुजो मोग करिना म्हणून तू जीव दिवंक सोदताय जाल्यार तुजो मामी डॅडी आजून पासून तुजो जाय तो मोग करता तू ताचे पासत कित्याक जियेना रिकीक लागून तू जीव दिवंक सोदताय जाल्यार तुझे मामी डॅडीक लागून तरी ह्या संवसारात जिये तुवें जीव दिलो जाल्यार त्या रिकीक कांयच उणें जावचें ना पूण तुझे मामी डॅडीक तूं उणें जातलें पूण हो लोक म्हाका कितें म्हणटलो लोकांचें तूं चिंती नाका कोण हासता
ताका हसून दी कोण कोपरो करता ताका करून दी आगो लोकांचे कितें लोक बरें केल्यार उलयता आनी वायटूय केल्यार उलयता लोकांचे चिंतून आमी रावली जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत फुडें पावची ना पूण आतां म्हजें कितें जातलें सगळें बरें जातलें चल आतां आमी इगोर्जी लागीं या पयलीं तूं कुमसार जाव उपरांत आमी घरा या देवाचेर बाबार दवर देवा लागीं माग देव तुका केन्नाच सोडचो ना देव तुका रस्तो दाखयतलो रडो नाका सीमा कितें जालें तें जालें आता सगळे सारखे जातले आम्ही तांचे दोघांचे 1000 करूया सिरी आम्ही आमचे दुयेचो कितलो मोग केलेलो ताणे होते वाईट फल कित्याक मारले मम्मी बाय तू आयले बाय तो चेडो खंय आसा बाय डॅडी रिकीन म्हाका फटयले तो म्हजो मोग करिना ताका कशी ना खंय म्हजे लागीं कासार जावं तो आपल्या लागीं कासार जायना म्हणून सगळे चिंतनांनी बुडोवन ते आपलो जीव दिवंक सोदताले बाय पूण तेन्नाच हांव थंयसर पावलें आनी हांवें ताका आडायलें उपरांत आमी इगोर्जी लागीं गेली ते कुमसार जाले आनी आतां आमी घरा आयले बाय असली वाईट चिन्ह तुझ्या मनात हाडी नाका देवाचेर विश्वास दवर देव तुझ्या संगताक आसतलो बाय बाय मनशाच्या जिवितान वयर सकल जाताच तेन्ना आमी देवाक उलो मारूंक जाय देवा लागीं मागूंक जाय देव वयर रावन सगळे पळयता तो जाणा कोणाक केन्ना दिवंक जाय आनी कितें दिवंक जाय तें डॅडी आतां म्हजें कितें जातलें म्हजे लागीं कासार कोण जातलो हांव जातलो तुजे लागीं काजार भाव विकी रिकीचो भाव रिकीक एक्सिडेंट जालो आनी तो सोंपलो रिकीक तुका त्रासान घालून हो संवसार सोडून गेलो देखून हांव म्हज्या भावाच्या बाकाच्या भोगसड्या भावाक गेलो आनी बागा कशी तुजे लागीं काजार घेवपाक बाबा आमकां खोशी आसा म्हजे दुवेक तुजे लागीं कासार करूंक होय बाबा म्हाकाय खोशी आसा तुका म्हजो जावंय म्हूण मानून घेवं चेत हांवें तुका सांगोक ना देवाचेर भावार दवर म्हणून देव तुका केन्ना सोडचो ना म्हणून होय हांव तयार आसा तुजी लागीं कासार जावं हांव एक फूल ह्या गरबेन फुल्लोलें पूण वायट पावलां मारून हांवें म्हजें जिवीत पिसोडलें आनी म्हजें जिवीत एक पिसोडलेल्या फुला पोरी जालें चोरीतोन तुमी म्हजे भशेन केलें जाल्यार तुमच्या जिविताचेर दाग पडटलो आनी को लोक तुमकां बोटां दाखोवन म्हणटलो पिसुडलोलें फूल